नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करुया सुक्या बांगड्याचें हुमण। हे हांवें सुके बांगडे घेतल्या। बांगड्यांची अशी कात काडून घेवपाक जाय, बोडकी काडून घेवपाक जाय, शेपडी काडून घेवपाक जाय, तातूंतलो कांटो काडपाक जाय। अशें आमकां बांगड्याचे कुडके करून घेवपाक जाय। बांगड्याचे कुडके करून जाल्या नंतर तातूंत हांव उदक घालतां। हे सुके बांगडे आमकां बरे उदकान धुवन घेवपाक जाय। धुवन जाल्या नंतर उदक घालून 10 मिनटां आमकां अशेंच दवरपाक जाय। हुमणाची मिरसांग वांटून घेवया। ताच्या खातीर हांवें 1 वळ्याची सोय घेतल्या, म्हळ्यार अर्दो नाल्ल। 1 चमचो मिरचीची पावडर घालतां। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। अर्दो चमचो घालता हळदीची पावडर। अर्दो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। कोथमिरेच्या पावडरीच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार सुकी कोथमीर घातल्यार जाता। थोडी आमटाण घालता वाटपाक। थोडो कांदो घालता। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। अशी बारीक मिरसांग वाटून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांव 1 चमचो खोबरेल तेल घालता। 1 कांदो हांवें बारीक कापून घेतला। कांदो तळसुपाक हांवें खोबरेल तेल घेतलां। त्या जाग्यार तुम्ही कुकिंग करपाक तेल वापरता ते घातल्यार जाता। कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। कांदो तळसून जालो तसो ग्राइंड केल्यार ती मिरसांग घालुया। थोडे उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। ढवळून घेवया। चवी पुरते मीठ घालता। मीठ घालता आसतना मातशें कमी घालपाक जाय, बांगडे खारट आसता। ढवळून घेवया। गॅसाची फ्लेम लो करून हुमणान आमी सुके बांगडे घालुया। सुके बांगडे घालून मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। बांगडे शिजपर्यंत हुमण शिजोवन घेवया। हुमण बरें खतखतपाक लागलां। तातूंतले बांगडे बरे वेवस्थीत शिजल्या। गॅस हांव बंद करता। सुक्या बांगड्याचे हुमण उकड्या शीता बरोबर खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।